This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto. Hi friends, And welcome to Guest Host Bite It. Aparna, Happy Women's Day. थँक्यू सो मच. सो आज म्हजो दीस आणि म्हज्या सारकिल्ल्या सगळ्या बायलांचो दीस. बरोबर, अपर्णा तुम्ही खूप कष्ट करता हे आमका खबर आसा गो. डेफिनेटली कष्ट करता. घर सांबाळ, कामांक चल, रान, वाड, उश्टी काड. हय सगळे पुरो कळ्ळे. जितले तुम्ही काम करता न्ही तितले आम्ही बी तुमकां मदत करता. तुम्ही हांव मान्य करता की तुम्हीच श्रेष्ठ. ऑफकोर्स. मागीर अशा टायमार आमी खंय तरी मगो अशें स्पेशल महिला आश्रमान बी अशें वचपाक जाय अशें जाल्यार म्हाका दिसता अपर्णा. गुड आयडिया. लेट्स गो टू महिला आश्रम अँड मेक द विमेन फील स्पेशल. येस. Service to humanity is service to Goa. With this aim, Mahila Ashram, a shelter home for destitute women, is run by Gomanta Lok Seva Trust. The ashram is situated at Muddi in Anjuna, Bardez, Goa. There are about 30 members in this family. Each one acts as a supporter to others. ह्या दिसा आमी ठरयलें की अश्यो ज्यो बायलो आसात जांकां कोणाचो आधार ना तांचो दीस स्पेशल करप. आमी ह्या आश्रमान सकाळींच पावली. तांचो नाश्ता जावन सगळीं जेवणाच्या तयारीक लागिल्लीं. कोण भाजी चिरता, कोण शिजयता, कोण पुरयो करता जाल्यार कोण सुपरवायज करता. दे आर वर्किंग टू अचीव दॅर टार्गेट ऑफ टुडेज मेन्यू. हो आजचो तांचो मेन्यू. अविनाश आश्रमाची पळोवणी करपाक गेलो आणि हांवें म्हळें की हांव तांची किचनान मदत करतलें. सो आज ह्या खास दिसा निमतान वी आर प्रिपेरींग समथींग व्हेरी स्वीट, म्हणजे आमची स्वीट डीश. सो गाजर किसता ते पळोवन तुमकां कळत आसतलें की आमी गाजराची खीर करता. सो आय थॉट ऑफ हेल्पिंग देम आउट विथ ग्रेटिंग द कॅरेट्स. इट्स फन टू कुक विथ देम. सो आतां आमी डायरेक्टली तेंच्या किचनान आसा आनी हांगा तयारी तर एकदम चल्ल्या. आतां आमी सद्या करता गाजराची खीर. सो आतां तुमी गाजर तुपान भाजून घेता. गाजर किसून घेतला बारीक आणि तुपात भाजून घेता पयलीं. अच्छा. आणि त्याच्यानंतर मागीर हे सगळे सामान तितून ॲड करता. अच्छा. मीठ, रवो थोडंसं घालता, गोड. आणि इलायची. अच्छा. हितून साखर घालची ना आमी? ना, साखर घालता. गोड घालता. अच्छा. चडशी गोड करताना आमी गोडच वापरतात. अच्छा. कित्याक आमचे काही आश्रमातले डायबिटीज सो हांगा सगळ्या मेंबर्सांची काळजी घेतली वता. आता कितें घालपाचें भितर? नारळाचो रस घालता. आणि कसले गोड पदार्थ तुम्ही करता जेवणात? कोकण दुदी. सो आज स्पेशल गाजराची खीर. दुधीची खीर करता. अच्छा.
दुधीची खीर अशीच करतात. असेच करतात तुपात भाजून करतात. दुधी म्हणजे आमचं तर भोपळा दुधी असतात. आणि हे तुम्ही आता दूध कितले घेतला? 4 बिस्कीट घेतले. 4. ते पयलीं सेपरेट उकळून घेवपाचे. अच्छा. आपण मिल्क मेड मिक्स मिल्क मेड मिक्स मातशें ते घट जावपा खातीर. मिल्क मेड आम्ही डेली वापरिना फोड करताना. आं हां. केन्ना स्पेशल ओकेजन आसलें जाल्यार दुधांत मिक्स करून Okay, so आज स्पेशल दिसा खातीर दे एडिंग मिल्क मेड टू द खीर टू एड मोर टेस्ट. थोडं तिथून रवो मिक्स करतो. रवो भाजून घेतला न्ही तुवें? खाली तुपात भाजून. अच्छा. रवो कित्या खातीर म्हणून घालता तुमी? तर ते म्हणजे तूप सुद्धा घातलें जाल्यार एकदां घट्ट जाय टायम लागता. खिरीचो एकदम बरो वास सुटला. म्हणजे तोंडाक ऑलरेडी रूच आयल्या. आता ही चड उशीर शिजोवपाची गरज ना. हे थोडंसं वेळ शिजले की गूळ घालतात. तेच गूळ सगळ्यान लास्ट घालपाचें. आणि मागीर हे थोडे तुपात फ्राय करून काजू आं. किशमिश. ते तो मेरेन आमी फ्राय करून घेवया. हांगा परत तुमी घरावें तूप घेतला न्ही? अशे थोडे आता किशमिश आणि काजू डायरेक्ट घालता न्ही भितूर. तुमी हे कित्याक भाजून घेता? टेस्ट मातशी वेगळी लागता. अच्छा, टेस्ट वेगळे. मॅडम ताई सुद्धा म्हणटा एक एक टायम कशी वेगळी लागता. ते भाजून घातली म्हणटकीच टेस्ट येता. सो ही एक आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर टीप की हांगासर तांच्यांनी बियो आनी किशमिश आसा त्यो सेपरेट तुपान भाजून घेतल्या जाल्यार थोडे म्हज्या भशेन डायरेक्ट खिरीन घालता आनी शिजोवन काडटा. सो आनी टेस्ट जाय जाल्यार तुपान थोडे भाजून घेयात. विकत पळय बाजारांत सुद्धा मेळटा काजू भाजलेली सुद्धा ती टेस्टी लागता. टेस्टी लागता. तुमचे खंय मेरेन पावलो गो सगळें? अविनाश, आमचे गाजर भाजी बिजी चिरून सगळी जाली. आतां आमी गाजराची खीर करपाक लागल्या. आयज स्पेशल गाजराची खीर आहे. आज ताईन आमच्या खातीर स्पेशल गाजराची खीर दाखयल्या आनी इतली स्वादिश्ट आसा. हांवें अजून टेस्ट करूं ना पूण वासा वयल्यानूच तुका सांगूंक सोदता की एकदम टेस्टी आसा. आनी तुजी जाली भोंवणी हांगासर. सगळो परिसर भोंवन आयलो. ते महिला ज्यो वेगवेगळे कामां करतात, शिवण क्लास करतात. एकट्यान कोणी तरी म्हाका एक कविता बरयल्ली, इतली सुंदर कविता. ती कविता जी बरयल्ली आसा ती असेल तिच्या कडून ती हांव वाचून घेतलोच. डेफिनेटली काम करता. इट वूड बी अ स्पेशल ट्रीट फॉर आवर व्ह्युअर्स. म्हाका दिसता तूं कविता आयकून घे. तो मेरेन हांव फायनल टच दिता गाजराच्या खिरीक. तुपा सकट घालता न्ही. हांगा टेस्टा प्रमाणे मेंबर्सांच्या हेल्थाचोय भरपूर विचार केल्लो वता. घरावें तूप, बऱ्या प्रकारचे सामान सगळें हांगा बऱ्या प्रकारचे वापरले वता. आनी तशेंच जेंकां डायबिटीज आसा सो हांगा तांच्यांनी साखर अजिबात वापरूंक ना, गूळ वापरलेले आसा. ह्या महिला आश्रमांत खुबश्यो मावश्यो आसात आनी त्या मावशां कडेन एक वेगवेगळी कला आसा. मावशी, तुम्ही जी कविता लिहिलेली आहे की नाही ती आम्हाला आता सगळ्या व्ह्युअर्सांना जरा ऐकून दाखवा. कवितेचे नाव आहे आबाळ माया. असे एक माफसा नगर, त्याजवळ असे एक लहान असे गाव.
हणजून असे त्याचे नाव, तेथेच असे आश्रित महिलांचे माहेर घर. नसे तिथे कुणीही दुःखी महिला, वाहतो तिथे मायेचा जरा. स्वयंपाकघरात मिळून मिसळून, करीती मदत सर्व मिळून, असे हे आमचे माहेर घर. चालविती पूज्य पिताश्री गुरुजी श्रीयुत पावसकर. तशाच आमच्या संचालिका, नाव त्यांचे शरयूताई बरं का. न मानिती कसला कमीपणा, सेवेस असती सदा तत्पर. हे आमुचे आधारस्तंभ. असे पाठीशी आमुच्या सदैव त्यांचा आशीर्वाद. अनंत ऋणी आहो आम्ही तयांचे, असे हे बंद रेशमाचे. कमी नाही येथ कुणा पायावरती उभे राहण्या, घेती आमुच्या भगिनी तरेतरेच्या प्रशिक्षण. इतुकेच न झाले सांगून सारे, करीती पुण्य कर्म मोठे. पिता बंधू ताई मिळून सारे, झाली असेल कोणी स्वर्गवासी. येथील महिला निवासी. नसे कोणी वाली तियेचे, करीती क्रियाकर्म शेवटचे. निवासी सर्व महिला मिळून, देती निरोप प्रेमाश्रुनी. असे हे धन्य धन्य पावन मंदिर, निराधार महिलांचे माहेर घर. सो आजी आमकां आवाळ्याचे लोणचें दाखयता. हे आवाळ्या तेंच्याच आश्रमान जाता आनी तेंच्यांनी ते काडून हाडला. सो ऑलरेडी हितून तूप, सासवां आनी मिरसांगो गेल्ल्यो आसा. आजी तुम्ही आनी कसली लोणची करता? आवळ्याची करतात, आंबाड्याची करतात. अशेंच करपाचें? मातशें उदकाचें उदीक जाय? उदक जाय घालून आं ते गोड जिरें आलें. आतां तुमी आलें चेचून घेतला न्ही? खूप दीस टिकता ते? हय टिकता. पावंक बसल्याची चपाती हां चपाती. आवाळ्या आतां ते बिये सकट घातल्या न्ही तुमी? हे आजूत करून आजूत खाऊ येता काय ते मुरचे पडटा? अच्छा अच्छा. मिरसांगेचो पिठो. ते आता उदीक जिरसर शिजून घेवपाचें न्ही? एक वेळ जावन अच्छा अच्छा. कापणी घालपाचो.